नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतसान येवकार. हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीन आयचे जे आमचे अतिथी गेस्ट स्पीकर आसात किंवा आमची जे माहिती दिवपी आमकां मनीस आसात ती आसा डॉक्टर प्रियांका सहस्त्रभोजनी आणि ते आसात गोंयच्यो नामनेच्यो तरणाट्यो एनर्जेटीक आनी डायनॅमीक अश्यो सायकॅट्रिस्ट म्हणजे मानसोपचार तज्ञ. जेन्ना अशें आमी एक यंग डॉक्टरा कडेन उलयता तेन्ना एक प्रश्न मनांत रावता तो म्हणजे की तरणाट्या पिरायेली मानसीक दुयेंसां म्हणजे सायकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स अमोंग द यंग जनरेशन. कारण हो एक असो आमचो एक समज आसता की पयलीं म्हणजे सायकॅट्रिस्टा कोण वचूंक सोदनात आनी तांकां दिसता की तें एकदां लेबल लागलें काय ते उरलें. सो डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वेलकम यू. नमस्कार, येवकार. तेन्ना डायबिटीस आसा, प्रेशराची दुयेंस आसा हें सांगपाक केन्ना कोणाक अशें हें दिसना. दे आर नॉट हेजिटंट. बट इफ यू टेल समबडी की ना तूं सायकॅट्रिस्टाक वचून मेळ म्हणजे म्हाका नेर्वांचें जालां कितें हांव पिसो जाला काय कितें असो एक समज आसा. बट फॉर्च्युनेटली नाव ट्रेंड्स आर चेंजींग. जशें शरिराक म्हणजे कुडीचें दुयेंस आसता, म्हजो हात दुखूंक शकता, म्हजो पांय दुखूंक शकता, म्हजी तकली दुखूंक शकता, तशें म्हजें मनूय दुखावंक शकता. आनी ह्या पद्दतीन जेन्ना आमी मनशाचें शरीर आनी मन ह्या दोगांय कडेन पळयता तांचो एक समन्वय आसचो पडटा आनी त्या दृश्टीन मनाची दुयेंसां एका वेगळ्या एंगलांतल्यान वेगळ्या कोनांतल्यान पळोवची पडटा आनी हाचेर आमकां विशेष म्हायती दिवपा खातीर डॉक्टर आसात. डॉक्टर, आमी जेन्ना म्हणटात की ही दुयेंसां खंयच्या एज ग्रुपान चड कॉमन तुमकां अशें दिसतात? नाव दॅट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वीच म्हाका दिसता तुमी हाचेर आमकां उत्तर दिवचें. तर यूथ जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमी जो एज ग्रुप धरता तो म्हणजे 15 to 29 इयर्स ऑफ एज. अच्छा, ओके. आता ह्या एजींतले युनिक प्रॉब्लेम्स असतात. त्याच्यामध्ये डिप्रेशन, एन्झायटी आणि बाकीचे जे असता म्हणजे अगदी त्याच्या टोक म्हणजे सुइसाईड हे सगळे तर आसाच. न्हिदेचे प्रॉब्लेम, जॉबावेलेस, पण त्याची कारणां वेगळी आसात. जसे भुरगेपणाचे वेगळे, जाणटेपणाचे वेगळे, तसे यूथची कारणां वेगळी असतात. बरोबर. सो यू मीन टू से की ह्या तरणाट्या पिरायेले वयाच्या जेन्ना आमी हो निकश लायता, हो पॅरामिटर लायता तेन्ना तांचे प्रॉब्लेम्स वेगळे आसूं शकता. आणि जेन्ना डॉक्टर म्हणटा आमी की पळय म्हणजे देर आर वेरियस फॅक्टर. आज हें जग एक कॉम्पिटिटीव जग जालां की कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स रायट फ्रॉम म्हणजे तूं जन्माक आयल्या उपरांत तुजी नर्सरी पासून सुरू. म्हणजे खूब जाण पेरंट्स सांगता ना ताका अल्फाबेट्स येना 3ऱ्या वर्साचे अशें पेरंट्स अप्रिहेन्सिव आसता. सो अनफॉर्च्युनेटली हें अप्रिहेन्शन पेरंट्स समटायम पुश ऑन द चिल्ड्रन ऑल्सो. करेक्ट. आणि दे आर ऑलवेज म्हणजे तेंचें अपब्रिंगींग जाता अंडर स्ट्रेसफूल सिच्युएशन जाता. हाका लागून कितें जावं शकता? हाका लागून एडल्टहुडान एक म्हणजे तरुण पिढीमध्ये कितें आमी पळयलां की तांकां एन्झायटीचे प्रॉब्लेम जाता. दुसरें म्हणजे डिप्रेशन. तिसरें हेंचें मूळ कारण कितें आसूं शकता? लो सेल्फ एस्टीम जे आमी म्हणटा, न्यूनगंड म्हणटा आमी. बरोबर. की हांव तितलो बरो ना, लोकांक हांव आवडना, फुडार म्हजो कांय बरो जावचोच ना. बरोबर. आणि दुसरें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. दुसरें म्हणजे फुडें कितें तरी बरें जावचेंच ना, वायटूच जातलें. बरोबर. असो तो समज. ते म्हणजे एन्झायटीचे जे थॉट्स असतात ते अशें स्टार्ट जाता की कितें तरी वायट जातलें, कितें खबर ना. तिसरें स्वताचेर विश्वास ना, इनसिक्युरिटी. मागीर अशे लोक जेन्ना इनसिक्युरिटी जाता न्ही मागीर ती लोक चड डिफेन्सीव जाता. केन्नाय मागीर तरुणपणान जॉबावर कोणी एक कितें सांगलें, बॉस जर 10 बऱ्यो गजाली सांगता, एक क्रिटिसिजम सांगता जाल्यार ते तेच घेवन बसता. अशें बी कितें आसता. रिलेशनशीप तांकां रिजेक्शन सहन जायना. मागीर हे जे आत्महत्या नाल्यार कसले प्रकरण जे आमी टोकाची भूमिका जाका म्हणटा. हय हय हे तांकां घेवपा जायना. दुसरें एक खूब इम्पॉर्टंट जे जालां ते म्हणजे सोशल मिडिया. सोशल मिडियान वेगळें जगत तयार केलां की ते व्हर्च्युअल वर्ल्ड. आणि त्याचेर इंस्टाग्रामाचेर खूब फ्रेंडां आसता, फेसबुकाचेर आसता, हल्ली ऑनलायन डेटिंग सायटी येयला, टिंडराचेर बी खूब तांकां इगो तांचो बूस्ट जाता, 10 चेडे म्हज्या फाटी लागता. अरे पण एक्चुअल तांकां कोण मेळना, घरा भायर सरना. सो एक्चुअल तांचे जे आसता ते आनी ऑनलायन खूब फरक आसता. सो तांकां लोनलीनेस येता. बरोबर. म्हणजे इन शॉर्ट दिस अ व्हर्च्युअल एक जग आणि रियल जग हातून फरक आसा. कारण जेन्ना आमी एखाद्या कॅमेरा समोर बसून गाडी चलयता व्हर्च्युअल हातून ती चलप वेगळी आनी रस्त्यार चलप वेगळी. सो डेफिनेटली तुम्ही सांगले की म्हाका 1000 फ्रेंड आसूं शकता, बट आय कॅनॉट कम्युनिकेट विथ देम फ्रीली. आय डोंट हॅव एनीबडी हूम आय कॅन रिलाय अपॉन, बिकॉज आय डोंट नो देअर बॅकग्राउंड. म्हाका ते खबर ना ते नक्की खंयच्या एंगलांतल्यान पळयता, हो मनीस कसो यूज करूं शकता, मिसयूज करूं शकता. सो हें म्हणजे
भीड़ में चलते हुए भी मैं अक्सर अकेला रहता हूँ किंवा मैं अकेले हुए चलता हूँ लेकिन मेरे दिल में भीड़ रहती आहे असे असू शकतात. सो दीज आर टू डिफरंट एक्स्ट्रीम. हय. सो सर डॉक्टर म्हाका सांगात की जेन्ना आमी हे पळयतात की अशें तुमी सांगलें की लो सेल्फ एस्टीमांतले अशे भुरगे जेन्ना वाडटात तेन्ना तांकां मातसो तो सहज म्हणजे दे कॅनॉट डायजेस्ट की बाबा लायक मना विरुद्ध कितें गजाल. आणि दीस इज वन ऑफ द रिजन वीच आय ऑल्सो सी इन रिसंट टायम्स की आमच्यो पेरंट्सा कडेन पटना, नवीच लग्न जाल्ले आसता तांच्या एक दुसरे कडेन पटना की आतां पयलींचेर आतां लोक एक वर्स जाता म्हणजे दे आर फायटींग आनी एवरीबडी हॅज ओन इगो. सो हे सगळे सिच्युएशनान तुमकां एक बाबा ह्या सिच्युएशनान अशें सिच्युएशन येवचें न्हय म्हण तुमी कितें सांगूंक सोदतले आमकां हाव वॉट इज युअर एडवायस इन दीस मॅटर. फर्स्ट थिंग जे आम्ही सगळ्यांक सांगता ते म्हणजे फुडलो कोण मनीस आसा स्टे इन हिज शूज त्याच्या सायडींतल्यान विचार करून पळयात. आस्था म्हणटा आमी एम्पथी. बरोबर. तर त्याच्या वतीने विचार करून पळयात तेका कितें दिसतलें. दुसरें म्हणजे न्ही की एक म्हणजे आमी खंयच्याय रिलेशनशिपान दुसरें एक इम्पॉर्टंट गजाल करिना आनी जी करूंक जाय म्हणजे एक्सेप्टन्स ऑफ ईच अदर. हांव कितें आसा म्हजे वायट गुण बरे गुण हांव कंप्लीट मनीस. करेक्ट. सेम फुडचे मनीस आसा तेय सेम आसा आणि आमचे जे रिलेशन आसा बाय इट सेल्फ इट्स अ कंप्लीट रिलेशनशिप आणि इट विल फॉलो इट्स कोर्स कितें तरी आसता तशें म्हणजे वॉट एवर इट हॅज टू बी फॉर आवर डिफरन्स. सो इन शॉर्ट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हजबंड अँड वायफ इज समथिंग लायक अ कॉम्प्लिमेंटरी. इट इज नॉट कॉम्पिटिशन. व्हेरी ट्रू. जसे चावी आणि कुलूप असतं ताका एक 7 लिव्हर 5 लिव्हर सो हातूंतल्यान जेन्ना ते स्लॉट होता तेन्ना ते ओपन जाता. सो इफ यू वॉन्ट टू हॅपीनेस की ऑफ हॅपीनेस इज अंडरस्टँडिंग इच अदर. डॉक्टर तुम्ही अनेक गोष्ट खूप महत्वाची सांगली की रिलेशनशिप की त्या मनशाक कितें दिसतलें की हांव केन्ना केन्ना अशें म्हणटा की समजा च्याच्या कपान एक मूस पडलो जाल्यार आमी ती च्या भायर उडयता कप. पण समज 50 किलोच्या तुपान समज डब्यान मूस पडलो जाल्यार 50 किलो तूप तूं भायर उडयतलो नो. कारण डेट टायम यू आर तुका दिसता की नो इतकें म्हारग तूप 800 रुपया किलो 50 किलो डबो कसो भायर उडयतलो. सो तितके किंवा थोडे उडयतलो तूं बरोबर. सो इन लायफ रिलेशनशीप वेन यू व्हॅल्यू यू हॅव टू अंडरस्टँड इच अदर अँड एक्सेप्ट विथ प्रॉब्लेम्स अँड फॉल्ट्स. नो बडी इज कंप्लीट. सो हे अंडरस्टँडिंग जेन्ना येता तेन्नाच तो मनीस दुसऱ्याक समजू शकता आणि त्याची त्या पद्दतीन एकमेका कडेन बिहेवियर आसता आणि दीज रिलेशनशिप्स कॅन लास्ट फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. हय सामकें. डॉक्टर आतां तुमकां अनेक प्रश्न विचारता. जेन्ना आमी आतां खंयचोय भुरगो आसा प्रत्येकच्या पालकांक दिसता आपल्या भुरग्याक डॉक्टर जावचो नाजाल्यार इंजिनियर जावचो नात जाल्यार मागीर बाकीचे पण दीज आर ऑल मिथ. सो हाका लागून ह्या यंगर जनरेशन दोज हू आर स्टडींग हांचेर कितें तणाव ताण असो तुमकां दिसून आयला इन युअर प्रॅक्टीस. हय. आणि एक हांव इम्पॉर्टंट गजाल सांगता ते म्हणजे की भारत हो एक देश आसा खंय एडॉलसंट जे आमी म्हणटात की 15 to 19 हे जे आमी आता हे यूथ फेजीन येता म्हणून 15 to 19 म्हणटा. टिनेजरांमदी सुसायड रेटाचे सगळ्यान चडान चड कारण कितें आसा एकेडेमीक फेल्युअर की म्हाका जाय तशे एकेडेमीक मार्क्स मेळोना म्हणून. बाकीचो खंयचोच देश ना खंय लोक एकेडेमीक कारणा वयल्यान इतले सुसायड करता. कारण इंडियन जी भुरगीं आसता आणि पेरेंट्स ते आपले जे सेल्फ वर्थ म्हणटा हांव कोण कितें ते चडूच त्या भुरग्याच्या एकेडेमीक परफॉर्मन्साचेर लिंक करता. सो प्रॉब्लेम हो जाता की तातून बरें जाल्यार गूड तो मागीर देव मागीर आनी खंय रिलेशनशिपान तो कितेंय करूं बरोबर ते लोक दुर्लक्ष करता. पण एकेडेमिकान बरो आसा जाल्यार नाजाल्यार ऑपोजीट तूं एकेडेमिकान बरो ना तुजें कांयच बरें जावचें ना. मागीर तूं स्पोर्ट्सान बरो आसूं काय आर्ट्सान बरो आसूं काय बरें जावचें ना. सो हो जो दृश्टिकोन आसा पालकांचो तो म्हाका दिसता खूब गंभीरतेन आमी इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा की आमी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली अशा भुरग्यांचेर आमचे विचार लागतात काय कितें. अशें म्हणजे कशें आसा तुमी म्हटलें तोच मातसो फुडें व्हरपा जालो म्हणजे आमी नुस्त्याक तूं बरें फ्लाय करपाक जाय गरुडा भशेन किंवा पक्षाक सांगलें तूं पेंवपाक शिकपाक जाय अशें जावंक शकना. ईच वन वील हॅव इज ओन पोटेन्शियल. आणि हांव आख्खो फुडें अशेंय म्हणटा की परिक्षा आसतात त्यो बेसिकली स्टुडंटांच्यो नासतात त्यो पेरंट्सांच्यो शिक्षकांच्यो असतात टू अंडरस्टँड वॉट इज द कॅपेबिलिटी ऑफ द स्टुडंट. ह्या भुरग्याची क्षमता कितें हें समजपाची परीक्षा एक माध्यम. सो म्हाका दिसता त्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना पळयलें तेन्ना हो एक सी दीस वन ऑफ द गूड फोरम कित्याक आतां आतां एग्जामी जातल्यो रिजल्ट येतले आनी म्हाका दिसता एखाद्या भुरग्यान समजा अप टू दॅट लेवल किंवा अप टू दॅट एक्सपेक्टेशन करूना सुद्दां जाल्यार देर आर अदर एवेन्यूज. आणि ह्या पद्दतीन जर आमी भुरग्यांक गायड केले किंवा तांकां प्रिपेर केले जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन डू बेटर जॉब. वी कॅन डू वन मोर थिंग म्हणजे एक सांगूंक जाय की आमी भुरग्यांक चडांत चड अनुभव दिवपाक फेल जाता. आमच्या मदीं आणि युरोपियन भुरग्यां मदीं हो फरक कितें आसा सांगता की
कितें जाता न्ही आमी फूल अशें म्हणजे अशेंच चलता मागीर फर्स्ट इयर सेकंड कॉलेजीचे तूं अभ्यासूच करशी आनी काय भुरग्यांक करूं दिना बिलां भरपाची आनी कितें करपाचें मागीर ती भुरगीं युरोपान नाल्यार कितें करतात ती काम करता करता शिकता रेस्टॉरंटान काम करतात डिशेस बी सगळें साफ करपाचें सगळें तें सो तांकां 10 ठिकाणचे एक्सपिरियन्सीस येता जेन्ना पर्यंत ती 25 वर्सांची जाता एब्सोल्युटली सो फाल्यां जर सपोज 35 वर्साक जर तांकां दिसलें करियर आतां म्हाका नाका म्हाका बर्नआउट जाला कितें क्रायसीस मिड लायफ क्वार्टर लायफ क्रायसीस म्हणटात ओके सो तुमकां चेंज करूंक जाय जाल्यार फुडें कितें तर तेंचे कडेन इतल्या सगळ्या अनुभवांचो एक शिदोरी आसता जशें आमचे कडेन ना आमी तूं शिकता मग हेच करता बरोबर तूं कामां करना बरोबर नाल्यार आनीक अशें करप ना खरें आनी हातूंत तुमी समजा कितें आसा म्हाका एकच फील्ड आसा लायक फॉर आमी मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हाका दोतोरकीच कळटा फाल्यां कितें जाल्यार आय हॅव नो अदर ऑप्शन की बाबा आपल्याक मातशें म्युजिकान इवन स्वताचें मन रमोवपा खातीर फॉरगेट एज अ करियर की बाबा मातशें एक आवटींग म्हणून कितें आपल्याक फिरपाक आवडटा कितें म्युजीक आवडटा अशें कांयच आसना आनी देन वी आर रियली लेफ्ट आउट हांवें अशे पेरेंट्स पळयला की जेंकां अभिमान दिसता आपल्या भुरग्याक फक्त अभ्यास आवडटा हॉबीज ना काय ना हें वायट दिसता पळोवन बरोबर सो डॉक्टर म्हाका दिसता हो मुद्दो तुमी आनीकूय मातसो स्पश्ट करून सांगपाचो की वॉट इज द रोल ऑफ हॉबीज इन युअर लायफ कित्याक जायो त्यो हॉबीज इज लायक अ फ्युएल टू युअर मायंड खरें सांगता आपल्या मनाक जर गाडी पेट्रोला शिवाय चलना आनी पेट्रोल घालपाक म्हजे कडेन टायम ना अशें म्हणल्यार गाडी बंद पडटलीच बरोबर सेम हॉबीज जर तुमी टायम दिना हॉबीजान फिटनेसा कडेन सारखे डायट सगळें जाल्यार तुमचे मेंटल हेल्थ सामके प्रॉब्लेम जावपाचेच आसा सायकोलॉजिकल इलनेसेस तुमकां जावपाचेच आसा करेक्ट करेक्ट डॉक्टर म्हणजे होच गजाल आनी मातशी परत फुडें व्हरता अशें खूब फुडें जाता की यू आर अ व्हेरी टॉपर इन युअर म्हणजे तुज्या कॉलेजीन तूं हुशार आसा टॉपर आसा बट एट सेम टायम एज यू ग्रो तुका बाकीची दुयेंसां बेगीन जातात कारण तुका आनी काय दुसरो आउटलेटच ना स्ट्रेस येता तुका प्रेशराचेर जाता डायबिटीस जाता बिकॉज देर इज नो अदर म्हणजे तुका अशें मन रमोवपा खातीर कांयच आसना एक स्टॅटिस्टिक्स हांव तुमी आतां ही गजाल सांगली म्हणून इंडियातले हायेस्ट सुसायड रेट्स खंय आसा एज्युकेटेड स्टेट्सान आसा हो बिकॉज ऑफ आमी अनमेट निड्स म्हणजे आमचे अपेक्षा चड वाडटा आनी अपेक्षा जे आमी तेचेर काम करूना अशें अनमेट निड्स जे म्हणटा सो अशी भुरगीं सुसायडाचेर चड सो तकली आसता ब्रिलियंट आसता पण आपल्यो भावना कश्यो हँडल करपाच्यो तांकां कळना कारण प्रशिक्षण खंयच मेळना तांकां बरोबर आनी दुसरें म्हणजे आनी कितें आसा की तांच्यांनी केन्ना फेलियर एक्सेप्ट केलें किंवा फेसच केल्लें नासता आतां पळय जो मनीस हांव खूब फावटी पळयता आमी बी पॅम्पर हो चिल्ड्रन घरान आसा कांयच करना म्हणजे अशें घरान कांयच करना फक्त आपलो अभ्यास नाल्यार वॉट्सॅप आनी हें कितें करत आसता वेन दे हॅव टू म्हणजे ही भुरगीं जेन्ना लग्न जातात किंवा आतां कितें आसा चली मनीस सांगता गोवा की ना यू आर माय पार्टनर यू आर सपोज टू गिव मी हेल्पिंग हँड यू कॅनॉट जस्ट सीट आनी सांग च्या हाड कॉफी हाड जेवण हाड अशें म्हणूंक शकना सेम वे एज अ हजबंड ही ऑल्सो एक्सपेक्ट हिज वायफ टू नो समथींग ना म्हाका नुस्तें हुमण करपाक कळना म्हाका भाजी करपाक कळना स्विगींतल्यान देन डेफिनेटली रिलेशनशीप इगो पॉयंट जाता हां सो ह्या गोश्टींचेर म्हाका दिसता पेरंट्सांनी आनी जी कार्यावळ पळयता ते सगळ्या यूथ तरणाट्यांनी विचार मंथन करून स्वताचें जिवीत फुडारा खातीर प्रिपेर करप हो एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव परत परत मांडटा कारण ही कार्यावळ फक्त एक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम न्हय दिस नॉट अ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पण ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां पर्यंत एक कांय मोलादीक माहिती पावोवचो प्रामाणीक प्रयत्न आज पर्यंत करत रावल्या आनी डॉक्टर ह्या विचारांतल्यान जेन्ना आमी फुडें वतात तेन्ना म्हाका आनी तुमकां विचारपाचें आसा की तुमी सांगता की आतां आमी पळयता की जॉब्स लिमिटेड आसात स्पेशली गोंयांत गोंयच्या भुरग्याक शेतकरी जाय नुस्तें जाय गोंयांनी रावपाक जाय गोंया भायर वचपाक नाका आनी ताका ताच्या एक्सपेक्टेशन वडे सॅलरी गूड सॅलरी अशें जॉब जावप आनी हें सगळें मेळनाशिल्ल्यान मागीर एक फ्रस्ट्रेशन येता हाव टू कोप अप विथ दीस सिच्युएशन ऑर हाव टू फेस दीस सिच्युएशन फेस कशें करप हें समजून घेवचे पयलीं हें कशें स्टार्ट जाता तें आमी समजून घेवया स्टार्ट कशें जाता ती बिलीफ सिस्टम की म्हज्या कडल्यान हांवें कितें नवीन ट्राय केलें जाल्यार जावचेंच ना आपलो जो कम्फर्ट झोन आसता पळय त्यातल्यार भायर येवंक कितें तरी करूंक जाय ही तयारी आसूंक जाय नवीन अनुभव म्हाका कितें तरी नवीन बरें घडण करपाक रावला आनी हांवूच मनीस म्हणून एक बरो आनी म्हजो प्रोग्रेस जातलो बरोबर ही जर मानसिकता दवरत जाल्यार मागीर आमी नवीन रिस्क घेवपाक ओपन जातली सो बेसीक प्रॉब्लेम हांगा कितें आसा की लोकांक दिसता की रिस्क म्हणजे म्हज्या खातीर वायटच आसा बरोबर जे कम्फर्टेबल म्हजे गांव म्हजे शीतकडी म्हजे सगळे सो तांकां अशें दिसता ओके हे सगळे नोन प्रॉब्लेम्स आनी सगळे म्हणजे हांव
पण ऍक्च्युली तांकां कळना. मागीर आमी उलयता की तो फुडें कसो गेलो ते मागीर जेलसी येता, सगळें येता. बरोबर. पण प्रॉब्लेम हो आसा की तांकां एक भंय आसता कितेंय की हांव फेल जातलो हेची. बरोबर. सो फियर ऑफ फेल्युअर. सेकंड इज कितें म्हणटले लोक, सपोज फेल जालो जाल्यार. ऍब्सोल्युटली. लोक कितें म्हणटले. हा, लोक कितें म्हटले हो भंय आसता. तिसरें म्हणजे तांकां स्वताची रियलिटी फेस करपाक आवडना की म्हणजे सपोज फेल जावन जावन कितें जातलें, म्हजें सगळ्यान इम्पॉर्टंट भंय तें नाका. म्हाका अचिवमेंट जाय आसता, म्हाका कम्फर्ट जाय आसता, म्हाका प्रेम लोकांचे जाय आसता. ऍब्सोल्युटली. पूण ते करपाक जे रिस्क आसता ती दुसरी बाजू आसता, ती घेवपाक हांवूच रेडी नासता. सो हांव स्वताक ऑटो सजेशन दिता तें नाका, तें नाका. सो हांव तें ट्रायच करना. ताचे अर्थ होच आसा. सो पयलें फर्स्ट म्हणजे कितें करूंक जाय म्हणजे पयलीं सांगूंक जाय स्वताक की वॉट एवर इट इज, आय हॅव टू गेट आउट ऑफ माय कम्फर्ट झोन. बरोबर. आणि मागीर गांव चेंज करूंक जाय, नवीन कितें क्विझिन्स ट्राय करूंक जाय, बरोबर. नवीन जॉबा ट्राय केले जाल्यारच. असो एक मनीस ना जगान की ताणें सगळें कम्फर्टान केलां आनी तो फुडें सरला. ऍब्सोल्युटली. सो ते गोंयच्याय लोकांक एक्सेप्शन दिना, तांकांय ते करचेच पडले. बरोबर. आणि एक बरी गजाल आसा ती करूंक लागला सध्या. सो दॅट्स अ गुड सायन. आतां हालीं आमी खूब गोंयचे यंग पळयता की भायर वचून बी बरे बरे प्रोफेशनान जॉबाक. हय. सो एक आतां हळूहळू मानसीक तयारी भुरग्यांची जावपाक लागल्या. म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक, आतां खुबशे भुरगे आमचे बँगलोर किंवा ह्या शहरांनी आसात आनी दे आर डुईंग गुड जॉब. म्हणजे तुमी एकाच गजालीक चिकटून रावूं नाकात की आपण हांगाच रावतलो, हेच करतलो, बरें जॉबूय जाय, नुस्तें जाय. पण यू आर म्हणजे तुमी स्वताचें पोटेन्शियल खंय तरी हॅम्पर करतात. अशें जायनासतना जशें सांगलें डॉक्टरान की आमी भायल्या विश्वाक कशें फेस करतले, चॅलेंजीस कशे एक्सेप्ट करतले आनी तो कितें म्हणटलो हाचे पेक्षा हांव कितें करूं शकता. स्वताचो स्वतावयलो विश्वास. म्हणजे स्वामी विवेकानंद दर फावटी म्हणटा की 33 कोटी देवांचेर तुमचो विश्वास आसा की ना हाचे पेक्षा तुमचो स्वताचेर विश्वास आसा की ना ते चड इम्पॉर्टंट. सो त्या खातीर तो सांगता की अरायज अवेक अँड नॉट टू स्टॉप अंटील द गोल इज रीच. सो हो जो आसा की जागृत जायात, शादूर जायात आनी स्वताची ध्येया प्रती जशें डॉक्टरान सांगलां की कश्ट घेवन फुडें वचपाची एक तयारी दवरा. बी प्रिपेर्ड फॉर दॅट. डॉक्टर, आनीक आमी अशें पळयता की आमी जॉबा विशीं उलयले, अभ्यासा विशीं उलयले. ओवरऑल अशेंय बी आजकाल पळोवन हे जे आमचे मिडिया आसात म्हणजे वॉट एवर सोशल मिडियाचे ते हाका लागूनय बरेचशे कॉम्प्लिकेशन्स अँड इश्यूज आर क्रॉपिंग अप. हाव टू डील विथ दीस अँड फर्स्ट ऑफ ऑल हाव दे आर कमिंग अप, हाव हे कशें शूट आउट जाता. नंबर वन इज आतां आमी सगळी जी गजाली उलयल्या ताच्या बद्दल अवेरनेस आमी क्रिएट म्हणजे करूंक जाय आनी लोकांक तयारी दवरूंक जाय, शिकपाक जाय. सोशल मिडियाचोय विशय सेम आसा. सोशल मिडिया बिहेवियर कशें आसूंक जाय आनी एटिकेट्स जे म्हणटा कशें वागूंक जाय तेचेर हो एक वेगळो विशय जाला प्रशिक्षणा खातीर. काय स्पेशल एक प्रोफेशनल ग्रुप तयार जाला जो हे सगळें शिकयतालो. व्हेरी गुड. तर ते आसाच. पण शिवाय आतां तरुण भुरगीं फेसबुकाचेर कोण फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटा मागीर ते नाल्यार ते चड फ्रेंडली जाता. एक दीस ते तो तोंडूच दाखयना, कोण मेळना अशें बी खूब चल्लां. सो ते सगळे अवेरनेस, फेक प्रोफायल म्हणजे कितें, मागीर फ्रॉड जाता हल्ली, हे सगळे अवेरनेस आसूंक जाय भुरग्यांक. जर तांकां ना जाल्यार तेंच्यांनी विचारूंक जाय. ते एक तरुण पिढीक हांव सगळ्यांक सांगता, नाल्यार कोणीय पणजे कोण सोशल मिडिया यूज करता. दुसरें म्हणजे सोशल मिडिया हे हांव कित्याक यूज करता हे खबर आसूंक जाय. म्हजो बिझनेस प्रमोट करता जाल्यार प्रोफेशनल कितें करूंक जाय जाल्यार एडवायस लोकांक सपोज कितें इन्फॉर्मेशन ना जाल्यार फ्रेंड्साक पयस रावता तेंचे कडेन कनेक्ट. पण लोक मिस्टेक करता. अरे तो काय बरो सिंगापूर गेला वेकेशन, हांव हांगा पाड म्हजी शी. सो लोक फेसबुक डिप्रेशन हो एक टर्म तयार जाला. सो लोकांचे बरे 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 सो कॉल्ड मिडिया वेले लायफ पळोवन हांव डिप्रेशनान वता. तशें आसपा जायना. ऍक्च्युली तशें पळयत जाल्यार लोकूय तेचेर फूल तांचे रियल लायफ दाखयना. सो ते आमी जे मिस्टेक करता की म्हजें सेल्फ वर्थ, म्हजें लायफ कितलें काय ना, फ्रुटफूल ना, तांचें लायफ काय बरें, ही मिस्टेक करप ना. सोशल मिडिया वेगळें जग आसता, हांव वेगळें. तशेंच लोकांचे सोशल मिडिया वेले बिहेवियर वेगळे आसता रियल लायफान. सोशल मिडियाचेर सामको लॉंग लॉंग टेक्स्ट धाडपी मनीस फुडें येत जाल्यार काय उलयना. हे बिहेवियर वेगळे आसता हे आमी समजूंक जाय आनी ते प्रमाणे आपली तयारी दवरूंक जाय. मागीर शक्यतो जाता जाल्यार रिलेशनशिप्स ज्यो रेडी जाता आतां हल्ली स्पेशली पोस्ट कोवीड आमी अशें पळयलां की ऑनलायन डेटिंग जे नवीन जाला, लोक ऑनलायन मेळटा, खूब एकमेकां मदीं इन्वॉल्व जाता.
केन्ना केन्ना मेळत ना. सो अशें करप ना, हे एक सगळे स्पेशल प्रोफेशनल्स आसा तेंच्या कडल्यान गायडन्स घेवप, केन्ना मेळोंक जाय, कितले त्या मनशान इमोशनली इन्वॉल्व जावंक जाय Absolutely. बिफोर युअर इन्वॉल्वमेंट ऑन सोशल. हे खूप इम्पॉर्टंट आसा. सो प्रशिक्षण घेवंक जाय तरुणांनी. सो दिस इज लायक म्हणजे ते जसे लक्ष्मण रेषा म्हणतात ती एक लक्ष्मण रेषा प्रत्येकान स्वता भोवती घालचीच पडटली आणि त्या पद्दतीन आपले बिहेवियर अप्रोच हय वील हॅव टू मेंटेन. येस कारण जर तुमकां अशें अपेक्षा भंग नाका हय जाल्यार रियल लायफ आणि जशें मॅडमीन सांगलें डॉक्टरान की केन्ना ना एखादो मनीस खूब बरयता पण तो कांयच उलयना, केन्ना केन्ना ताका समजयना हाव टू टॉक ऑर वॉट सी. हें सगळें रियल लायफांतलें चित्र वेगळें आसूं शकता आणि काल्पनीक विश्वांतलें वेगळें आसूं शकता. हाका एक तयारी दवरपाक जाय आणि ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट इज अ वायड गॅप. दुसरें तुमी सांगलें की कॉम्पिटिशन, की म्हाका दिसता कॉम्पिटिशन स्वता बरोबर आसपाक जाय. येस नॉट म्हणजे ताणें गाडी घेतल्या, ताणें तो अमके कडेन गेला, तोच्या घराक 3 बेडरूम आसा, आमच्याक 2 आसा. दीस टायप ऑफ थिंग्स वील ऑल कीप ऑन हॅपनिंग. एब्सोल्युटली. डॉक्टर, जेन्ना आमी एक सुदृढ मानसीक जीवन अशें म्हणटात, जशें आमी फिटनेस म्हणटात, ताका तुमी वॉट आर युअर गायडलायन्स फॉर दॅट? मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे सपोज हांव कांय दुयेंसांची लक्षणां सांगता, जर ते तुमच्या मदीं आसा जाल्यार फर्स्ट थिंग इज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल. म्हणजे सपोज कोणाक न्हिदेचे प्रॉब्लेम आसा, कामान सारकें लक्ष लागना, रिलेशनशिप्सान प्रॉब्लेम जाता, लोकांकडे बी तितले बरें जायना, ओके. मागीर तुमी हरशीं जितले बरें परफॉर्म करपा तशें जायना, फुडें तुमी पोस्टपोन करता, आतां नाका फाल्यां, आतां अशें बी ना जाल्यार तुमकां ऑब्वियस दिसता की तुमचो जो मूड आसा तो हरशी भाशेन ना, मातसो तुमी सामकी रागार जाता नाल्यार सॅड आसता. अशें जर जाता जाल्यार डेफिनेटली प्रोफेशनल्साची हेल्प घेवंक जाय. सो नंबर 1 इज दॅट. ओके, आतां प्रोफेशनल तुमकां केन्ना केन्ना कावन्सिलींग दितली, नाजाल्यार मेडिसिनां सांगतली. हां, आतां ही गजाल प्रोफेशनलच्या सायड. तुमच्या सायडींतल्यान हांव म्हजो प्रत्येक पेशंट जे येता म्हजे कडेन तांकां हांव सगळ्यांक सांगता की तुमच्या सायडींतल्यान तुमी कितें करूंक जाय. नंबर 1, हेल्दी मायंड आणि हेल्दी बॉडी आर इंटर रिलेटेड. सो हेल्दी बॉडी दवरपा ट्राय केलें जाल्यार हेल्दी मायंड दोनूय एकमेकांचे अशें सिंक्रोनाइज जातले. हां, सो अ डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Absolutely. फूड अँड मूड आर डायरेक्टली रिलेटेड. हो. सो जेवण कितें जेवता पळय तें खूब लक्ष आसूंक जाय. तुमकां जर कितें स्पेशल कंडिशन आसा, थायरॉयड, डायबिटीज नाल्यार तुमकां कसलो परफॉर्मन्स करूंक जाय, फिटनेस नाल्यार कितेंय बी, तुमचो जॉब खूब डिमांडिंग जर आसा जाल्यार एक वेगळें डायट बरोवन घेयात डायटिशियना कडेन. बरोबर. दुसरें एक्सरसायज. लोकांक अशें दिसता फक्त फिजिकली फीट रावपाक एक्सरसायज केल्यार पुरो. हांव बारीक बरो दिसता, एक्सरसायज म्हाका गरज ना, तशें आसना. एक्सरसायज इज इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर अ हेल्दी मायंड. एब्सोल्युटली. सो एक्सरसाइज इज द फ्युअल ऑफ युअर माइंड. एक्सरसाइज इज अ नॅचरल अँटी डिप्रेसंट म्हणटा आमी. हो. डिप्रेशन येवचें ना तुमकां इतले इजिली जर रेग्युलर फिटनेस. तिसरें म्हणजे तुमचे हॉबीज, जशे आमी ऑलरेडी उलयला, ते आसूंकूच जाय. बरोबर. आणि हॉबीज म्हणजे ही तुमची सोलफूल म्हणजे आणि नवीन कितें तुमी क्रिएट करूंक जाय. सो तातूंत तुमचे मेंदूचे वेगळे द्राव यूज जाता. बरोबर. तुम्ही जेन्ना कितें तयार करता, सो संगीत आयकप उदाहरण म्हणजे सोलफूल, म्हणजे तुमचे रिक्रिएशन जालें म्हणटा आमी हॉबी. पण संगीत एखादें पद तयार करप म्हणजे क्रिएटिविटी, तेंय करूंक जाय. बरोबर. नवीन कितें सतत शिकूंक जाय. लोकांक दिसता पुरो जाल्यार आतां हांव इतल्या वर्साचो पुरो ना. टील द डे यू डाय सदां शिकूंक जाय, तातूनय मायंड बरो उरता. बरोबर. आणि लास्ट म्हणजे तुमचे जे रिलेशनशिप्स आसा, तुमची फॅमिली, फ्रेंड्स, तुमचे रोल मॉडेल कोण, त्यांच्या वांगडा जर आसा आनी तुमी तुमचे तेंचे प्रमाणे तुमी जगता कितें करतात, इट्स व्हेरी युजफूल. ज्यांच्याकडे ही लोक ना ते लोनलीनेसान वता आणि डिप्रेशन. बरोबर. सो जसे तुम्ही सांगला म्हणजे समरायज करताना मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, म्हणजे इफ युअर माइंड इज हॅपी यू कॅन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स, यू कॅन फायट विथ युअर फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स ऑल्सो. एक गजाल. दुसरें म्हणजे तुमचो सहवास, तुमचे कंपनी. समजा मॅग्नेट आमी एका खिळ्या बरोबर दवरले जाल्यार दुसरे दीस तो खिळो मॅग्नेटीक जाता. तशें ज्या मनशाच्या सहवासान तुमी रावता त्याच्या सहवासातले बरे वायट गुण आमी एकमेका कडेन डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली घेताच. म्हाका दिसता तुमी खूब मोलादीक म्हायती दिली आजच्या काळच्या निमतान. सगळे हॅलो दोतोर पळोवपी आमचे यंग तशेंच बाकीचे लोक आसात तांकां सगळ्यांच्या वतीन तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार.